बाणावली मतदारसंघातल्या सेरावली गावात रस्त्याची दुर्दशा झाल्या। वचत ते फोंडकुलां पडल्यात। रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां खातीर अपघात जातात म्हण थळावे लोक सांगता। हे विशीं बाणावलेचे आमदार चर्चिल आलेमांव हांकां विचारले तेन्ना सरकाराचो फंड आयले उपरांत अभियंत्यान ह्या रस्त्याचे काम करून दिता म्हूण उतर दिला आनी ते प्रमाण रस्त्याचे काम रोखडेच जातले अशें तांणी मिडियाक सांगलां। आरडीएक्स खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। आमगे रस्तो सार जालो ना आनी 2 वर्स जालीं आजून बरो जालो ना रस्तो पंचायत कांय कोना हिंगा जायका पायपलायन गायल्या फोंडून मदमदे कोण दिसते पडलेत मुखार सो गांवच्या लोकांना एकठांय जायन इनिशिएटीव घेयला आमी पिसफूल धरना करपाक 1 मे थारायला। फाटल्या 18 वर्सांक जाल्यार हे रोडाची कोणेच मेंटेनन्स करूंक ना। फाल्यां कितें केलें तें धाकटेशें पॅच मारून तो आयज फाल्यां करता म्हणून ते उपरांत कोणें हॉट मिक्सिंग तेजें घालता म्हणून सगळ्यांच आमकां प्रॉमिस केलें पूण कोणेंच तरी एकट्यान तरी हॉट मिक्सिंग ह्या रोडार आयज जे मेरेन हांव जाणा फाटल्या 18-20 वर्सांक जाल्यार कोणेंच करूंक ना। ह्या रस्त्यार एक्सिडेंट जावन लोकांनी गाडयो मारून माडार व्हरून मारून लोक मेलो तरी आमचे कोणाचे जावं पंचायतीचे जावं MLAचे जायते MLA येवन गेले जायते MLA सरपंच येवन गेले पूण कोणें एकट्यानूय करूंक ना। जाल्यार आमी मागता आतां जें फाटीं जालां तें विसरोन आतां तरी कोण आसात कोण ऑथॉरिटी आसात ताणें मातशें येवन आपणाच्या दोळ्यांनी ह्या रस्त्याची प्लायट पळोवन ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळोवन आमकां हो रस्तो हॉट मिक्सिंग करून जाता तितले बेगीन दिवचो। सेरावली आतां पयलीं सगळें हॉट मिक्स बी जालां। एक रस्तो कितें जाला एक रस्त्याचेर थिंगा प्रॉब्लेम जालें सरकाराचे थोडे फंड्स मातशे शॉर्ट जालो पावलो ना सो इंजिनियरान कितें सांगलें म्हाका आपण फंड्स आपल्याक गेलो मातशे पास करपा जाय आनी तें काम चालू आहा। आतां हो एक बरो रस्तो आहा पळय हिंगा मोरायस हावस थिंगसान डॉक्टर इस्टेसी मोरायस हावस थिंगसान तो रस्तो चालू जाता। तो रस्तो आतां फाल्यां तो पयलो तो साफ करतलो फालसान आनी तेजे पोर्टफोलियो काडलो आनी उपरांत तो हॉट मिक्स करतलो।